टास्क फोर्साची मिटींग आसली आणि तुम्ही एज ग्रुपू चेंज केला दिसता वॅक्सिनेशनाक. पहिल्याच बरी टास्क फोर्साची मिटींग आशिल्ली. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन आमचे टास्क फोर्साचे सगळे मेंबर्स आशिल्ले. त्या टास्क फोर्साचे कमिटी सगळे आमचो मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर जगदीश ताका सगळे एक्चुली प्रेस घेवपाक लायली. कदाचित तो फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. जे आमची एक्झिक्युटीव कमिटी जेंच्यांनी जे जे रिकमेंड केलां PIC पासून NICU पर्यंत ट्रेनिंग डॉक्टरांक दिवप हे बाकीचे सगळे क्लियर केल्ले आसा. तांच्यांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग दिवपाक फुडल्या विकांतल्यान सुरू करता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. ओके, कितल्या पर्यंत जातलें इन्फ्रास्ट्रक्चर? इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी तर आमचे कडेन ऑलमोस्ट म्हणजे आमच्या कडेन आसा ते एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमी यूज करपाक शकता. बट थोडेशे आमकां इक्विपमेंट आनी जे परचेस करचे पडटा तर आतां आमकां 10 तारखेपर्यंत आमी तांकां परचेस कर हें सांगलेलें आसा. ते परचेस करून रेडी दवरतले. ट्रेनिंग फुडल्या विकांतल्यान सुरू जाता. फुडल्या मंडे पर्यंत मोस्टली सुरू जावपाक जाय. जे पिडियाट्रिशियन नर्सीस आनी बाकीच्यांक घेवपाक जाय तांकां सगळ्यांक ट्रेनिंग दिवपा खातीर सुरू जाता. कितले बेड्स, कितले डॉक्टर्स, कितले ऑलमोस्ट 120 डॉक्टर्स पिडियाट्रिशियन्स अवेलेबल आसात गोंयांत. तर सगळे जाणां भितरले जे मोस्ट सिनियर आसा तांकां सोडून बाकीच्यांक जी व्हेंटिलेटर्स ट्रेनिंग दिवपाक जाय ती ट्रेनिंगूय पिडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट दितले. नर्सींग ट्रेनिंग दिवपाक जाय तांकांय दितले. एट प्रेझेंट इट इज एप्रॉक्सिमेटली ज्यो बेड्स आमकां अवेलेबल करपाक जायो म्हणजे इवन दो इन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हांगासर मेन आमचो फोकस उरतलो विच इज इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आनी इन एमर्जन्सी सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी इन एमर्जन्सी फेसिलिटीज ज्यो आसा पिडियाट्रिक्सा खातीर ते अवेलेबल आसतल्यो. आणि एज ग्रुप आज आमी पळयलें की वॅक्सिनेशनचो रिस्पॉन्स ज्या पद्दतीन एज ग्रुपा कडल्यान मेळोंक जाय तो कालूय कमी मेळ्ळो. बट आज त्या खातीर आयजूय एज ग्रुप म्हणजे 10 वर्सांची ज्यांची भुरगीं आसा त्या दोनूय पेरंट्सांनी मदर एंड फादर ह्या दोगांय जाणांनी नॉट ओन्ली ऑन 35 सेंटर जाल्यार आमची जी 82 सेंटर्स आसा म्हणजे ओरिजिनल सेंटर जे आमचे आशिल्ले त्याय सेंटराचेर आनी ह्याय सेंटराचेर खंयच्याय सेंटराचेर वचून त्यांनी वॅक्सिनेशन घेवं येता. जेणे करून आमी म्हटलां बेगिनात बेगीन आमकां वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपाक जाय. त्या खातीर आमी हे फावटी टार्गेट एज ग्रुप जो आहा तो 10 वर्सां केल्लो. फाल्यां म्हणजे हे कंटिन्यू फुडें उरतलें. फुडलें वॅक्सिनेशन जाता म्हणसर 7 तारखेच्यान टॅक्सी, पायलट, रिक्षा आनी सी फेरर्स हांचे सुरू जाता. त्या ती 5 आनी 2 दीस आयज 10 तारखे 10 वर्साचे आमी एड केल्ले आहा. ओके, सी फेरर्स जाले न्हू आनीकूय थोडे एब्रॉड जॉब जे सी फेरर न्हू पण जॉब करपी आसता तांकां वॅक्सिनेशनाचो यायला तांकां तो आमकां पर्टिक्युलरली एखादो ग्रूप आयडेंटिफाय करपाक जाय म्हणून उरला. तरी तो ग्रूप आयडेंटिफाय जाता आसा जाल्यार आमच्यान करूं येता. आणि GMCची गार्बेज आहा पळय न्हू तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले ते जळयता. ऑलरेडी हांवें डिनाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ताजेर हांवें डिटेलान ताका मेलूय घातल्या की ताणें सगळ्या जो ताजेर ट्रिटमेंट आनी हेचे जी एजन्सी आहा त्या एजन्सीक ताणें वेवस्थीत रित्या करूंक लाय आनी जे कितें केलां तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा लायली.